10 दीस पयलीं आमी सगळे रस्त्याचे मिलींग केल्ले आनी रिसर्फिसिंगाचें काम आयजच्यान सुरू जातलें. All these major roads are major arteries to all the commercial activity in म्हापसा city. आनी जशें आमचें बाजाराचें कामूय जाल्लेलें आसा तशेंच ही सगळी एलायड रस्ते जे आसा वेर ऑल प्रॉमिनंट बिजनेसमॅन म्हापशाची जी इकॉनॉमी चलता ऑफ ऑल हार्डवेअर स्टोर्स आर ऑल ऑन दीज लेन्स. सो अ बिग रिलीफ टू सगळे वेपारकारांक एक मोठो रिलीफ एज वेल एज जे लोक ह्या रस्त्याचेर ट्रॅव्हल करता वेदर इट इज थ्रू द मार्केट ऑर थ्रू दीज लेन्स. They will all have a sense of comfort now going forward. The road work is very extensive, a lot of thought going into it, lot of technicality going into it, lot of support, lot of patience. पण लोकांनी बरे भशेन ह्या रस्त्याच्या कामाक लागून whether it is the traders or whether it is the residents आमच्या मध्ये आयज सगळे तरेचे लोक आसले आमी ह्या कामाचे सुरवात करतना. आनी जशें तेंच्या सपोर्टान म्हाकाय खंय तरी दिसलें की लोकांक हें जाल्लें जाय म्हणून कामां खूब जाणांनी टिका करपाचे प्रयत्न केले. पूण हे वेपारकार जे आसा हांगा हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ते जशें म्हाजे कडेन उलोवन सांगले वी टूक अ स्टँड आमी लोकांक एक्सप्लेन केलें हांगा कितें चलता तें. सो तशेंच फुडले रस्त्याची कामां जशी जातली ऑल प्लेसीस इन म्हापसा वील हॅव मिलींग एज अ compulsory component in them. This is my promise to the people of Mapsa. This is my promise to जे लोक म्हापशान येता आपले शॉपिंग करपा खातीर, आपल्या भुरग्यांक स्कुलाक सोडपा खातीर, आपले मेडिकल सर्विसेसा खातीर लोक जे म्हापशान येता तांकां सगळ्यांक जाता तितली बरी रस्ते जे आसा वी विल प्रोवायड वन ऑफ द फायनस्ट रोड्स इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर द पीपल ऑफ म्हापसा एंड ऑल इट्स सराउंडिंग. हांव आमच्या आमदाराक खूब धन्यवाद म्हणटा कित्याक हो जो रस्तो आसलो हांव हांगासलो रहिवासी आसी पण कितें जालां येयल्ले की 3 लेयर जावन वयताले केन्ना फूल असो रस्तो ना कित्याक पार्किंग जातालें. ही आमच्या जोशवा सरान इनिशिएट घेवन हो जो रस्तो मिलींग करून आतां तो एक बरो रस्तो आसलो आनी हो असो रस्तो आहा की मार्केटलो सगळ्यांक व्हडलो आनी बिजियस्ट रोड. पूण हांव एक जोशवा सराक थँक्यू म्हणटा की तेणें बरेंतलें बरें काम केलें. इवन पोल 15 मदीं आसलो तो सुद्दां करता. हांव जोशवा सराक थँक्यू म्हणटा. आमी हांगा म्हापशेचे व्यापारी पानकर फॅमिलीचे लोक आसा आनी बाकीचे आमचे व्यापारी आसा रोडाचे. आमी जोशवा बाबाचे खूब आभारी आहा की तेणें हो रोड आज बरो करपा खातीर एफर्ट घेतले. तशेंच म्हापशेचे सगळे रोडूय बी ताणें जाग्यार घातले. हांगा आमी पळयताले लोकांक खूब त्रास जातालो. दीस इज वन ऑफ द बिजियस्ट रोड इन म्हापसा. ही व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताणें बाकीच्या भशेन वयरूच डामर घालून काम चलाव काम केलें ना बट ही स्क्रेप द ओल्ड डॅमेज रोड अँड नाव इज स्टारिंग इट. सो हांव सगळ्या म्हापशेच्या लोकांच्या वतीन आनी आमच्या व्यापारी वतीन सगळ्यांच्या तेंचे आभार मानता. थँक्यू व्हेरी मच जोशवा बा. गॉड ब्लेस यू. फर्स्ट ऑफ ऑल पयलीं म्हणटा हांव आमच्या आमदाराक आमच्या लाडक्या म्हापशेच्या आमदाराक हांव धन्यवाद करूंक सोदता आमच्या वतीन आमच्या म्हापशेकाराच्या वतीन. तेंच्यांनी पयलीं जे गटाराची कितें कामां आसलीं पळय ती सारकी साफ सफाई करून घेतलेली आसा फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी सारकी एक प्रामाणीकपणान बऱ्या तरेन कंप्लीट केलेली आसा. आनी सेकंडली रोडाचें काम म्हणटा सारकें विलींग पयलीं कंप्लीट करून घेतलेलें आसा. आनी तेंच्यांनी आतां आमकां फुडलीं 5 वर्सां न्हू एक 10 वर्सां आमकां रोडाचें कांयच आमकां भंय ना. सो बरें काम केलेलें आसा. आनी आमी म्हापशेकाराच्या वतीन आमी हॅपी आसा की आमचो आमदार बऱ्या तरेन एक डिसिप्लिनान काम करता आनी फ्युचर मातशें चिंतून काम करता. फुडलें कितें आसा पळय तें चिंतून काम करता आनी आमी खूब हॅपी आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.